जुआंवाचें दुसरें पत्र आवेसवर 1. हांव वडील देवान विंचून काडलोले ओस्तोरेक आनी तिच्या भुरग्यांक नोमान करतां. तुमचो हांव खरेपणी मोग करतां. हांवूच न्हय पूण सोत वळखूंक पावल्यांत तीं सगलीं. आमचें सवें रिगलोलें आसा आनी सासणाक आमचें सवें रिगून रावतलें त्या सोता खातीर तुमचो आमी असो मोग करतां. सोता पोरमोणें आनी मोगान जोर आमी जियेल्यां, देवा आमच्या बापाची आनी बापाच्या पुता जेजू क्रिस्ताची दयाळाय, कोणवाळाय आनी शांती आमी सदां भोगूंक पावतल्या. सोत आनी मोग बापाक करची जशी आमी आज्ञा घेतल्या तशीं सोता पोरमोणें तुजीं भुरगीं चलतात म्हूण पळयोवन म्हाका खूब आनंद भोगलो. तुजे लागीं एकूच मागतां, एकामेकाचो मोग करुया. अशें तुका बरोवन, बाय, एक नवी आज्ञा तुका दिना, पूण अरंबाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा. मोग करप आनी ताच्या आज्ञा पोरमोणें चलप म्हणल्यार एकूच. अरंबाकतावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या, तिचे पोरमोणें चलुया. जेजू क्रिस्त मनशां सैम घेवून आयलो म्हूण मानून घेनात तसले जायते फसोवपी संवसारांत शिंपडल्यात. फसोवपी म्हणलोलो क्रिस्ताव विरोधी म्हणलोलो हेच ते. चोत्रायेन चलात, नाजाल्यार सगलो तुमचो वावर निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जीं कोण क्रिस्ताचे शिकवणेच्या शिमा भितर रावनात पूण त्या वोवन पेल्यान वेतात, तांचें सवें देव ना. जीं कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटात, तांचें सवें बाप आनी पूत आसा. वेगळी कसली शिकवण घेवन कोणूय तुमचे मोदें येतीत जाल्यार तांकां तुमचेशीं घेवूं नाकात आनी तांकां नोमान लेगून करूं नाकात. तुमी असल्यांक नोमान करशात जाल्यार तांच्या नश्ट्या कुटुंबांनी तुमी तांचीं भागीदारां जातात. निमाणीं उतरां. तुमकां जायतें सांगचें आसा, पूण कागदार आनी शायेन करचें न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. पूण तुमचेशीं येतलों आनी तुमचे लागीं तोंडां तोंडी उलयतलों म्हूण म्हाका भरवोसो आसा आनी असो आमचो संतोश सोंपून जातलो. देवान विंचून काडलोले तुजे भयणीचीं भुरगीं तुका नोमान करतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.